गांजे फाटले 4 दीस जाले उदक ना। काय वाठारांत 17 दीस जाले तरी उदकाक पादिशेर। शॉर्ट सर्किटान 10 MLDचो पंप जळिल्ल्यान उदका पुरवण बंद। बायलां सांगतात पावसाच्या दिसांनी खंय अशेंच। सोमार मेरेन उदक येयना जाल्यार 25 MLD पंपाचे चालू आशिल्ले काम बंद उडोवपाची थळाव्या सरपंचाची सरकाराक शिटकावणी। फाटल्या आठवड्याक आमकां 6 दीस उदक नासलें। जेन्ना आमच्या लोकांनी बोवाळ केला तेन्ना खंय तरी ह्या PWDचे जे ऑफिसर आसा तांकां जाग येयल्या आनी पंप सारको करूंक धाडला। आनी जे हांगा पंपार आसता जे हांगा पंपाक कितें जालें न्हू ते तांकां कांय इन्फॉर्मेशन दिना। आनी जर आमचो उदकाचो प्रॉब्लेम सॉल्व करिना ही तांकां लास्ट ऑपॉर्च्युनिटी दिता, नाल्यार जो प्लांट आसा न्हू आमी कायमचो बंद करतले। आमकां 17 दीस जाले उदक ना। 17 दिसांतल्यान फक्त 1 दीस येयला, तें बी तांबडें उदक। आमी खंयचें उदक हाडपाचें? उदकाचें आमचें मेन न्ही। 4 दीस जाले सामकें ना आतां उदक। त्यान पयलीं सुद्दां आनी पावळेच्या उदकान कपडे धुले, आयदनां घासता, न्हावपाक सगळें पावळेचें उदक घेता। आनी आमकां खावपाक जाय जाल्यार एक तरी टँकरचें आनी बांयचें वचचें पडटा आमकां देवळा कडेन। ए महेश गावणेकार म्हणटा रिपेरिंग सुरू केला। प्रॉब्लम कितें मोटर जळो? हय माती हें आसा चकट वता शॉर्ट जाता। सो तेका आनी ऑप्शन कितें आतां? तें आतां पळय दोनी आमी चालू एक दोनी चालू करता। आयज तांकां पावतलें उदक? हय आज पावतलें। सोमार पर्यंत जर उदक येना जाल्यार तो प्लांट बंद करतले, काम करूंक दिवचे ना आनी हांगसरल्यान उदक हें आहा कोणाक सप्लाय करूंक दिवचे ना। तेन्ना रोखडेच म्हाका दिसता 2 दिसां भितर तांकां जो तेंचो इश्यू आसा तांकां उदक मेळपाक जाय 24 तास, तो तेंचो प्रॉब्लम सॉल्व करचो। आयज उदगांवांचो पंचायत सरपंच नरेन गांवकरूय तेंच्या वांगडा आशिल्लो, प्लस गांवची महिला लोक आयज रस्त्यार आयिल्ले। उदगांव गांधीजान स्टुडंटां खातीर विवेक प्रभू।